Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज 11 विड्रॉल जाल्ले आसा आनी कोण कोण म्हळ्यार वॉर्ड नंबर 1 वाज आंथोनी फ्रांसीस, वॉर्ड नंबर 5 हेबले भारती पराग, वॉर्ड नंबर 8 नायक सूरज अशोक, वॉर्ड नंबर 13 नायक बबिता संदीप, शिरोडकर उदय बाबाजी, वॉर्ड नंबर 14 नागवेकर पराग रागेंद्र, वॉर्ड नंबर 15 तोरसकर रीना अवधू, वॉर्ड नंबर 17 राउत देसाई पुंडलिक शंकर, रिबॅलो जोसिया निकोलस, वॉर्ड नंबर 28 गावणेकर नागेश शंभू, वॉर्ड नंबर 30 मेंडोसा शेरो डोमिनिका टेरेस. टोटल 11. ओके. आयज तांकां सिम्बॉल बा दिलेले आसा तेणी मिटींग आपयलेले तांकां आमी आफ्टर दॅट कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट लिस्ट रेडी केलें. कॉन्टेस्टिंग रेडी करतकच हांवें 4:30 मिटींग आपयली ऑल कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स. सगळे कॅन्डिडेट्स आयले आनी दे वर व्हेरी डिसंट. देन जे कितले आमचे इन्स्ट्रक्शन आसा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, सगळे तांकां दिले. सिम्बॉल्स तांकां दिले. एक्सपेंडिचर जो करपाक जाय, मेंटेन कसो करपाक जाय, एक्सपेंडिचर बुकी दिलो. एक्सपेंडिचर डेट्स व्हेरिफिकेशन आसा, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व्हेरिफिकेशन करतले ते सुद्दां डेट्स तांकां दिल्ले आसा. आनी डूज अँड डोंट्स ऑफ इन ब्रीफ हांवें तांकां सांगिल्लें आसा आनी इन रायटिंगान डॉक्युमेंट सुद्दां दिल्ले आसा. इवन सिम्बॉल्स मेळ्ळे तांकां. सिम्बॉल तांकां दिल्ले आसा. सो नाव दे कॅन स्टार्ट देयर कॅम्पेनिंग. नो यस, सो कॅम्पेनिंग वील एंड ऑन वन मीटिंग. It is 48 hours before the actual date of the poll, that is 18 तारखेक 5. मॉडेल मारगांव ह्या बॅनरा खाला 11 जाणांनी आमी आतां फॉर्मां भरिल्लीं आसात. 11 कॉन्स्टिट्युएन्सी मडगांव आसा. जतिवंत जातले हाजे भितर दुबाव ना. पण आमी ओपोजिशनाक आमचे ओपोजीट कोण रावता ताका आमी तितलेंच इम्पॉर्टन्स दिवपाची गरज आसा की आमी कोणाक वीक दवरूं जायना. आमी न्याय देवतेक अजुनूय मानतात आनी न्याय देवतेक मानता आसतना ऑफिशियली जो पॅनल आसा, जो आमचो आमदार, जो आमचो लिडर ऑफ ओपोजिशन मंगळाराक जाहीर करतलो अशें ताणें सगळ्याक सांगिल्ले कडेन आसा की जे मागेले वॉर्ड आशिल्ले ते वुमन्स आमगे रिजर्व केले. सो ताका लागून हांवें मागे मिसिसाक बसयल्या वॉर्ड नंबर 20चेर. पण लोकल आमकां कॉन्फिडन्सान जावन लोकांगे सगळे वेल विशरागे सपोर्ट घेवन आनी तेंच्यांनी सांगलें कोणागे सपोर्ट घेयनासतना तूं इंडिपेंडंट बस आनी इंडिपेंडंट आमी फूल सपोर्ट आसतले म्हणून ते सांगतकीर मागीर आमी मुखार सरले. ह्या 5 वॉर्डांतल्यान आमचे कॅन्डिडेट्सान नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आनीक जे शॅडो कावन्सिल एक्टिविटीज जे घेताले इन द इंट्रस्ट ऑफ द सिटी, आमी कितलेशे एक्टिविटीज घेतल्या, कितलेशे आमी स्कॅम्स एक्सपोज केल्ले आहात भायर साकून. आनी जेन्ना आमी भायर साकून इतले एक्टिविटीज घेवपाक शकल्या इन द इंट्रस्ट ऑफ द टॅक्स पेयर, जाल्यार आमकां दिसला की आमचे कॅन्डिडेट्स भितर वचून तेच भाशेन लोकां खातीर झगडपाक. आमी For Thange Municipal Council election, for total 10 wards, we have received 46 nominations. Out of these 10 wards, 1 is reserved for ST, 2 for women, 1 for OBC, and 1 woman OBC. And this scrutiny will happen on Monday, that is on 8th March, from 10 AM onwards. वॉर्ड नंबर 10 हांव कंटेस्ट करता. इंडिपेंडंट रावला आनी आमच्या ह्या वॉर्डान खुबश्यो अश्यो समस्या आसा ज्यो सॉल्व करपाच्यो आसा, म्हणजे रोड्स आनी ड्रेनेज ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा. आनी हांव म्हाज्या परीन फूल ट्राय करतलें. म्हाज्या कडेन जें जाता तितलें काम हांव लोकां खातीर सेवा करपाक हांव रेडी आसा. फक्त आमचे लोक सगळे बरे आसा, तांकां सगळें खबर आसा. सो एक युथाक म्हणून एक चान्स दिवचो तेंच्यांनी, कित्याक हांव इंडिपेंडंटली आनी फर्स्ट टायम हातून भितर सरला. सो आनी हांव एडवोकेट बाय प्रोफेशन. सो म्हाज्या कडेन म्हाज्या परीन जितलें जाता तितलें हांव काम करतलें आनी बऱ्या परीन लोकांनी म्हाका साथ दिवचो हेंच तुमच्या कडेन मागता. म्हाका दिसना तांकां गोंय व्हडलोसो फायदो जातलो. पूण आय थिंक आमी सत्तान सद्याक आमी वयर सेंटराक आहात, स्टेटीन आहात आनी आय थिंक म्हापसान पासून इजिली आय थिंक म्हाका दिसता 15-16 तरी आमचे मिनिमम कावन्सिलर निवडून येतले. फुडली कावन्सिल आमचीच जातली म्हापशाची. So the BJP panel had told you to contest from this ward? नो, माझे वॉर्ड SC जाले.
सो दे कन्सिडर जनरल वॉर्ड ओनली. तुमचो इंटरेस्ट आसलो वॉर्ड नंबर 10 कॉन्टेस्ट करपाचो न्हू? आशिल्लो पूण कांय कारणाक लागून ह्या वॉर्डारूय म्हाजे आसा ओके. अलकापतान अँड डिस्ट्रिक्ट सायड अँड ओल्ड म्हापसा क्लिनीक ते पयलीं म्हाजेच आशिल्ले वॉर्ड. हे फावटी तुमचो हे फावट वॉर्ड नंबर 1 OBC जाल्ल्या कारणान म्हाका ते वॉर्ड नंबर 1 रावंक मेळोंक ना. तशेंच वॉर्ड नंबर 2 लेडीज जनरल जालो आनी हांवें म्हाज्या मिसेसीक उबें केला आनी 1 म्हाजो वांगडी रामा कशालकर ताका उबो केल्लो आसा.